सशी येता विकार्वारा सुखा दुःखा मायलो सो आधार माका विकार्वारा सुखा दुःखा मायलो सो आधार माका ओरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी ओलो माता माये आम्ही तुझी भरगी मका पुत्रा सोबे आव्हाने आशीर्वाद दिया तुझ्या बघितला जा मरेच्या विरोधी काढण्याचे सानिध्य आम्हा पसरलं संतांचे कुटुंब निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनात वापाचे ज्यांच्या वेदनात्म्याच्या नावे शांती सागरा कृपे दातारा कृपेन तुझे भर माका मोगान तुझ्या धाड माका शांती सागरा कृपे दातारा शांती सागरा कृपे दातारा कृपेन तुझे भर माका कृपेन तुझे भर माका सक्तेन तुझे भर माका सत्तेन तुझे भर माका मोगान तुझ्या धाड माका मोगान तुझ्या धाड माका आ आ आ आ आ द्वेषासाथ शांती हाडूंक गुन्या विसरून भोगसाणे दिवंक द्वेषासाथ शांती हाडूंक गुन्या विसरून भोगसाणे दिवंक हातेर जावन धाड माका
Marie Krista Maie, Tu am ci mai sergi, Ulo Marta Maie, Ami Tu ci burgi, Makan Udrasobe, Makan Maria Shivati, Shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Refine us. Button I choose to be home, Jesus, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from
जे तुमच्या संगता आनी सुनेस्त आसा तुमचे खातीर मागून तुमचे इतलें जिवीत बऱ्या तरान जिवन एकामेकांक मोगान एकामेकांक सोदून Huklenuria sengi meno Verga balidan medaida Surya kya tu yekar hoga Samya tujhe lagi magda Huklenuria sengi meno Verga balidan medaida Surya kya tu yekar hoga Samya tujhe lagi magda बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज विशेष करून आयलना खातीर आणि अनिशा खातीर मागच्याक आमी ह्या देव मंदिरांत जमो जाल्या नातालां फेस्ताक फकत एक हप्तो आसा जेजूचे येणे आमच्या जिवितांत कितलें गरजेचें म्हणलें ह्या दिसांनी लितुर्जी आमकां शिकयता आयलना अनिशा तुमच्या जिवितांत जेजूचे येणे विशेष करून लग्न संस्कारांत आज जाता आसतना तो सुदैव जेजू द्वारी तुमकां मोगाच्या जिवितांत सांबाळून दी देवाच्या कृपेची बेसांवां तुमकां फावो जावन दीत भुरग्यां तुमी आशिर्वादी जाया म्हणून आज विशेष करून आमी मिसा वेळार मागता प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मुनीस जालो म्हणून आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हणून आमी मागता सांगा तसो आज लग्न संस्कारांत एकवटच्या आयलनांनी आनिशाक तुज्या कृपेच्या बेसावणी भर म्हणून आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें आणि पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजवट चलयता सासनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचा सरस्पोर देव म्हणालो मनशान एक सुरू आसचें बरें न्हय हांव ताका फावो तसली सांगातेन करून दितलो आनी सरस्पर देवान धरणीची मातयेत हांव सर मन जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली जे नांव मनशान हर एका प्राणयेक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें मनशान सर जनवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मन जातींक नांवां दिलीं पूण ताका फावो तसली संगतीन मेळ्ळी ना तेन्ना सरस्पोर देवान मनशाक गाड न्हिदेन घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सरस्परा देवान मनशातावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाची हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस नांव तिचें नारी कित्याक नारातावन तिका काडल्या देखून दादलो आपल्या आवय बापोयक सोडटा
आणि आपल्या बायलेक एकवटता आणि ती दोगांय एकच खूट जातात. देवाचे उतार हें. देवाचे वडोवकार. मोग हांव तुजो करता सर्वेस पौरा देवा तूंच मुजी माळ मुजी कडक म्हजो निसळवंता मोग हांव तुजो करता सर्वेस पोरा देवा तूंच म्हजें बळ म्हजें खडा म्हजो निसोडवंता तूंच म्हजो सोडवंता तूं म्हजी बुरूस तूं म्हजो बडवोसो तूंच म्हजो आसरो मोग हांव तुजो करता सर्वेस पोरा देवा तूंच म्हजें बळ म्हजें खडा म्हजो निसोडवंता तूंच म्हजी निस्तारा तूंच म्हजी रक्षण राख म्हाका वायटांतलो निवार संकटांतलो मोग हांव तुजो करता सर्वेस पोरा देवा तूंच म्हजें बळ म्हजें खडा म्हजो निसोडवंता नांव तुजी जावं सदे सर्वेस पौरा देवा तूंच म्हजो सांबाळना महिमा जावं सदांकाळ मोग हांव तुजो करता सर्वेस पोरा देवा तूंच म्हजें बळ म्हजें खडा म्हजो निसोडवंता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया. तोळ थोडे फरिजेव जेजू सरशी येवन ताका फारपूंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयत गी. जेजून तांकां जाप दिली. आरंभार रचणारान तांकां दादलो आनी बायल रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांय बागार एकच. त्या पासत देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आनी आल्तारी मुखार लग्गी स्पेशल प्लेस आसा तुमकां आज. ह्या स्पेशल प्लेस विशेष जाग्यार आसून परजळच्या आयच्या दिसाची तारां हांवें मानू म्हूण आपोवन जे आमकां ल्हानपण आपोवन सवय मानू म्हूण आयलँड म्हूण येना.
मनू आणि अनिशा. लग्न खाजर म्हणटना खाजर जातल्यांक मस्तो संतोष संभ्रम वय मू मनू आणि अनिशा तुमकांय संतोष संभ्रम तुमच्या मुखामळार दिसता. टेन्शन आसा गी, बेन दिसता गी, नर्वसनेस आसा गी ना. पूण तुमी हांगा आसात आज ह्या घडये, पूण तुमच्या मोतींत सबार चिन्ना पाशा जावन आसात. मीस जाल्या उपरांत कार्यक्रम कशे जातले, MCI लागीं जेवण तयार जालां गी, ह्या इन्नितर विचार तुमच्या मोतींत घुंवोन तासो पुरो. पूण ते सकड पयस दवरून एक घडी आज देव तुमकां कितें सांगता, आयची वाचपान तुमकां कितें संदेश दिता आनी तुमच्या लग्न जिविताक देव तुमकां कितें संदेश दिता म्हणलें आयकूंक गमन दिवंक प्रयत्न करा. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें सांगलें खाजर जातल्यांक संतोष उल्हास म्हणून. पूण खाजर जावन 1, 2, 5, 10, 20 वर्सां जाल्ल्या खाजरी जोड्या कडेन तुमी विचारलें तर तुमचें खाजरी जिवीत कशें, खाजर म्हळ्यार कितें म्हणून विचारलें तर तांची जबाब कशी आसत. तुमी सांगिल्लें आयकलां जावं पुरो, या हांवेंच म्हज्या कानांनी आयकल्लें जावं आसा. कित्याक हांव खाजर जालो गी, खाजर जावच्या पयलें हांव संतोशान समाधानेन म्हज्या दितल्याक आशिल्लो आनी म्हज्या गोमटेक हाका बांदून सोडलें आनी खाजर जाल्या उपरांत म्हजो आशिल्लो संतोश समाधान पुरा पाड जालो. ताच्या बदलाक हांव खाजर जायनासतना आशिल्लो तर बरें आसतें. आनी थोडी आसात तांचे लागीं तुमचें खाजरी जिवीत कशें म्हणून विचारलें तर तीं एकामेका सोडून दिनात. तांचे मदें कितेंय आसूं दी, मनस्ताप आसूं दी, या वर्ल्ड वार जावन आसूं दी, पूण तीं भायर सोडून दिनात, एकामेकाक सोडून दिनात. विशेष लक्षण तांचे मदें. हांगासर तुमी सबारां खाजर जाल्लीं आसात. तुमचे कडेन तेंच सवाल विचारल्यार तुमची जबाब कितें म्हणून म्हाका कळीत ना. पूण तुमच्या तोंडार तो संतोष पळयतना, संभ्रम पळयतना खंडीत जावन तुमचें खाजरी जिवीत सुखा संतोषाचें आसा म्हणून म्हजी पातयेनी आनी दिस म्हजी आशा आनी मागणें जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो आनी मनू आनी अनिशा, लग्न जावन आसा देवाचें योजन. मॅरेज इज अ प्लॅन ऑफ गॉड. ही लग्नाची सुरवात संसाराच्या रचनेस आसा म्हणयत. देवान आदाम आनी एवेक रचलें आनी कुटुंब बांदलें आनी आदावन एकसुरें आसचें बरें न्हय म्हणून देवाक भोगलें आनी देखून देवान म्हळें मनशान एकसुर आसचें बरें न्हय, हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचताव, मनशान एकसुर आसचो बरें न्हय, ताका फावो तसली सांगातीन हांव करून दितलो. थोड्यांनी सांगचें आसा, कितल्यो सैरीक सोदल्यो आमी, 100 वयर सैरीक सोदल्यो, आसले पुरा गांव आमी सोदले, तरी हाका सेट जायना. सामा पडली चेडू मेळना, सामा पडले चेडो मेळना. लास्टाक पाद्र्या बाडे सांगचें आसा, पाद्र तुमी एक सैरीक सोदतात गी, कित्याक सेट जायना. मोगाचेनो, सेट करचें देवान, एक करचें देवान. आनी देवाक तसोच म्हणलो एक वेळ आसा आनी त्या वेळार फावो तसली सांगाती दादल्याक आनी फावो तो सांगाती स्त्रियेक तो फावो करता. देखून लग्न जावन आसा देवाचें योजन आनी देवानच तांकां एक करचें, कोणी मनशान न्हय. देखून आज मनू आनी अनिशा तुमकां सांगात हाडलां तें देवान आनी सांगात हाडलें जावन आसा देवाचें योजन. हें पयलें. दुसरें जावन आसा लग्ना
लग्न जावन आसा एक संस्कार. मॅरेज इज ए सॅक्रमेंट. जेजूंसू घडलेलो संस्कार. दोगा जाणां चलो आनी चली एकामेका सांगाता जियोंक निर्धार करन एक संस्कार सांगाता जोडसो जावन आसा लग्न सक्रमेंताचो विशेष एक गुण. हो संस्कारा मुखांतर देव आपली विस्तार आशिर्वादां आनी कृपा जोड्या आनी जोडयेक दिता ती. देखून लग्न संस्कारान दादले आनी स्त्री सांगाता येवचे न्ही. बगार ते देवानच तांकां सांगाता हाडचे. आयच्या वाचपांत आमी आयकल्ले वरी जे देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. ह्या जेजूच्या उतरा मुखांतर लग्न संस्कार केदींच तुटनातलो बांद म्हणून आमकां शिकयता. देखून हो जावन आसा शाश्वत बांद. लग्न संस्कारान दादले आनी स्त्रियेचे दोन कुडी, दोन मनां, दोन काळजां तुटनातल्या बांदांत मेळटात. देखून जेजून म्हणलें एक दादलो आपल्या आवय बापाय सांगतलो आनी आपल्या पतीने सवय एक व्हरतलो. ती दोगांय एक जातलीं. दुसरें तिसरें जावन आसा मोग लग्न जिविताचो बुनियाद. लव इज द फाउंडेशन ऑफ मॅरेज. लग्न जिवितांत मोग म्हळ्यार कुडीचें आकर्षण मात्र न्ही. बगार मोरा पर्यंत एकामेकाक मोगान जियोवचो निर्धार. कुडीचें आकर्षण केवळ थोड्या दिसांक उपरांत तें माजवता. पूण काजरी जोड्यान एकामेकाक केल्लें तें समर्पण सदां बाळगूंक जाय. मोग कितें करूंक शिकयता म्हणलें जेजूनच आमकां सांगलां आनी कुर्सार मळोवन आपलो त्याग जिवाचो त्याग करून आमकां मोग कितें म्हणलो आमकां शिकयला. आनी सांव पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता दादल्या आनी स्त्रिये मदल्या मोगा विशयान बरोवन तो सांगता जेजू क्रिस्तान पवित्र सभे खातीर केल्ल्या त्या त्यागा परी दादल्या आनी स्त्रियेचो मोग आसूंक जाय म्हणून तो सांगता. देखून मानू आनी अनिशा तुमचो मोग सुरसूर कडी बरी जावन वचो. सुरसूर कडी पळयल्या पेटयलाय तुमी कशें पेटता ती एका दिसांनी पेटता. सुर्र जावन पेटता. कितें उरता लास्टाक खाडी मात्र. लग्नाच्या पयले मोग आसून उपरांत तो मोग माजोवन वचो. तुमच्या जिणेच्या मोरा पर्यंत तो लग्न संस्कार असो तो मोग एकामेकाचो मोग तुमी वळोवंक आसूंक जाय. तर मोगाच्या मानू आनी अनिशा थोड्याच वेळान तुमी लग्नाचो संस्कार जोडून कुटुंबाचें जिवीत बांदूंक तुमी मुखार वेता आसतना कशें हर एक संस्थेक एक रुल्स एंड रेग्युलेशन कायदे वा रेग्रो आसात तशेंच मनशा जिविताक आनी विशेश जावन लग्न जिविताक कायदे रुल्स एंड रेग्युलेशन नियमां आसात. ती पाळल्यार मात्र लग्न जिवीत सुफळ जाता. कशें रुल्स एंड रेग्युलेशनांतले संस्थे बाळवाना चड तशेंच कायदे आनी डिसिप्लीन शिस्तनांतलें लग्न जिवीत बाळवाना. देखून तुमच्या लग्न जिविताक थोडे संगती हांव दिवंक आशेतां. हे तुमी तुमच्या लग्न जिवितांत पडलें तर खंडीत तुमचें लग्न जिवीत यशस्वी जातलें. तें जावन आसा सात मेटां. पयलें जावन आसा बसवणी उडासतोरा बसवणी वा कन्सेंट वा कबलात. आनी थोड्याच घरयेन तुमी ह्या आल्तारी मुखार आनी पवित्र सभे मुखार एकामेकाक मोगाची आनी विश्वासाची बसवणी करूंक आसा. म्हणून सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेका विश्वासी रावतल्या आनी सगळ्या जिवितांत एकामेका मोगान आनी मानान लेखतल्या. ही बसवणी वाचूंक सुलाभ सांगूंक सुलाभ पूण जिवितांत पाळूंक मस्त कश्ट. सुखांत संतोषांत मस्त सुलाभ पूण कश्ट अनवरां येतना ही जियोंक मस्त कश्ट. पूण तुमी केदींच विसरूंक ना. ही बसवणी तुमी केदांच सदांच तुमच्या मतीन दवरूंक आसा आनी तुमच्या खंयच्याय स्थितीन आसूं दी सुखांत अशें दुखांत पिडेंत अशें भलायकेन ही बसवणी तुमी सदांच पाळूंक आसा. पयलें बसवणी. दुसरें जावन आसा तुमचें वेडिंग रिंग एंगेजमेंट रिंग जालां वय मू
आज वेडिंग रिंग तुम्ही घालूंक आसा ते रिंग तुम्ही गुंडायल्यार ताका एक एंड पॉइंट म्हणलें ना पळय मू गुंडायले तितल्यान घुंवता ताका एंड पॉइंट ना आखेर ना ते निरंतर तशेंच लग्न जिवीत जावन आसा शाश्वत ते जावन आसा सल्लो कवनेंट म्हणटा आमी मॅरेज इज नॉट ए कॉन्ट्रॅक्ट बट इट इज ए कवनेंट मोरा पर्यंत जियोचें रिंग एंगेजमेंट रिंग जालें आज मॅरेज रिंग येता ताचे उपरांत तुमचे मदें केरींग शेरींग सफरींग ऑफरींग आनी निमाणें एंड्युरींग मोरा पर्यंत तें जियोंक आसा तिसरें जावन आसा तुमी आज म्हणून बांदची ती कार्यामणी हाडल्या मू होय त्या कार्यामणेंत कालें आसा काळयो मणयो आसात पळयल्यार होय आदल्या काळाच्या कार्यामणयेक आनी आतांच्या कार्यामणयेक मस्त व्यत्यास आसा आदल्या कार्यामणयेंत काळयो मणयो चड आसतल्यो आनी आतांच्या कार्यामणयेंत काळयो मणयो उण्यो आसात आनी काळे चड आसा भांगार चड आसा आनी ब्लॅक ह्या काळो ताचो संकेत जावन आसा सायन ऑफ सफरींग कश्टाचो संकेत आनी गोल्ड इज द सायन ऑफ प्रॉस्पॅरिटी म्हणटात समृद्धेचो संकेत लग्न जिवितांत संतोषी आसा कश्ट आसात असमाधान आसा अशांती आसा शांती आसा देखून दोनी तुमी स्विकार करून मुखार व्हरून हेचें जावन आसा लग्नाचें जिवीत 3 जालें चवथें काजराचो साडो काजराचो मोलादीक साडो आज मानून हाडला आनी काजार उपरांत खंडीत जावन स्त्रियो ताका काजराचो साडो न्हेसयतात आनी आज तो फर्स्ट एंड लास्ट थोडे पटी जाता केदींच न्हेसोंक जायना सदांय न्हेसोंक जायना वय मू सदांय न्हेसल्यार काल जाता साडो मिरयो पडटात चिकोल जाता आनी ताका धुवंक मस्त कश्ट ड्राय क्लिनींग करचें पडटा ड्राय क्लिनींग करूंक मस्त कॉस्टली आनी मिरयो पडटात आनी मिरयो पडल्यो म्हणून काले करून जाता घरा वचून इस्त्री घालूंक जायना इस्त्री घाल्यार काल जाता साड्याक इस्त्री सांगता सडोय येता देखून मानू आनी अनिशा तुमच्या लग्न जिवितांत मिरयो पडटात कोले मिरयो बेजारायच्यो असमाधानेच्यो मिसअंडरस्टँडींग असल्यो बरो मिरयो पडटना तुमी एकामेकाक काले करूंक आसा इस्त्री घालूंक आसा इस्त्री घरा आसतली इलेक्ट्रीक इस्त्री न्ही बगार मोग म्हणली इस्त्री घालूंक आसा एकामेका मोगान घाल्ली इस्त्री मोग काले करता आमकां एक करता आनी सक्कडी सारकें करता देखून ह्या मोगांत मस्तू बोळ आसा पावर आसा देखून वो मोग सदांच तुमच्या आसूं दी आनी 5वें जावन आसा तुमी घालचो फुलांचो जेलो आज स्पेशल जावन हो फुलांचो जेलो तुमी तयार करून हाडला आनी एकामेकाक जेलो घालतात बरो दिसता पूण फाल्यां तो जेलो भावता आनी परवां ताजी फुलां झरतात आनी उरसो कितें खाली ताचे थ्रेड वा सूत म्हणटात तें जावन आसा तो जावन आसा जेजू आज तुमकां एक केल्लो जेजू तो मात्र तुमचे सांगाता सदांच आसतलो देखून जेजूक केदींच विसरनाकात आनी 6वें जावन आसा फोटोस आनी व्हिडियोज थोड्याच दिसांनी तुमी तुमचो आल्बम येतलो व्हिडियो येतलो खंडीत जावन तुमी पळयतल्यात फस्ट जावन इंट्रस्टींग जावन पळयताले एक पोटी दुसरे पोटी पळयतल्यात तिसरे पोटी पळयतल्यात आनी चवथे पोटी येताना बोर जाता खाजरी जिवीत पयले बरें जाता मागीर दिसान दीस बोर जाता ते बोर जायनासले बरी तुमी पळोवंक आसा आनी ती सीडी कितें जाता इल्ल्या तेंपान स्टक जाता पूण ती सीडी सम करूंक आसा खाजरी जिवीत स्टक जातना तुमी एकामेका सहकारान एकामेका बसोवन उलोवन कर ते खाजरी जिवीत स्टक जाल्ले रावुल्ले ते मुखार मुंदर व्हरोंक आसा आनी निमाणे जावन आसा तुमच्या लग्न जिविताचे आईचे मिसाचे बलिदान केदींच ते विसरनाकात आज तुमकां मिसा उपरांत तुमचे कार्यक्रम आसा सैरी धैर्य आसा तुमच्या संतोशान ती वांटेली जातात आनी सक्कट जाल्या बान तुमकां काले करतात बाय बाय हॅपी मॅरीड लायफ कांग्रॅच्युलेशन म्हणून ती चलतेच आसात पूण तुमचे सांगाता आसचे तुमच्या सांगाता उरचें जावन आसा आयच्या
मिसाच्या बलिदानान मुखान मेळचो जेजूचो तो आशिर्वाद ताची कृपा देखून मॅर आईच्या लग्नाच्या मिसाचे आज तुमकां मेळचें जावन आसा चार्जिंग पॉयंट तुमच्या लग्न जिविताक एक बोळ ते केदींच तुमी विसराक केदाळा तुमकां साथ जाता तेदाळा मिसाच्या बलिदानांत तुमी पात्र घेवन परत परत जेजूचो तो आदार आनी कृपा ती बेसांवां तुमी जोन घेया तर मोगाच्या मानू आनी अनिशा जे बरें आनी पवित्र काम देवान तुमचे ते आज प्रारंभ केला ते देव शेवटाक पावो आनी तुमच्या लग्न जिवितांत जाय आसली सर कृपा आनी आशिर्वादां देव तुमच्या लग्न जिवितार भरपूर वतून दी म्हणून आमचे ह्या जगबापाचे आनी सगळ्या जमा जाल्या सर्वांचे आमचे मागणें जावन आसा ह्या विशेष उद्देश खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. मोगाच्या इश्टानो पवी सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर कायदे सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां ध्यानांनी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. एलेन मनोज आनी अनिशा कोणेंच बळ करिनासतना पूण आपकुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक क्रिस्ताच्या आनी तुज्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव मनोज तुका अनिशा म्हजी पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव अनिशा तुका एलन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सरस्पोर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचे सरस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. अनिशा म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाचे कोणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. एलन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.
आमच्या बापा साहेबाक बिस्पा साहेबाक आणि आख्या संवसारार शिंपडलेल्या क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आणि भगवेंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. ह्या लग्नान एकठांय जाल्लेल्या ॲलन आणि अनिशा हांचेर काना नगरान लग्नाची परब पवित्र केलेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आणि दयाळ मोगाच्या तुटूं नासलेल्या गांठीन तूं बांदू म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडूं म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळां मोग करतली तो मोग तांकां 100 आनी पाटी मेळों म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. क्रिस्ताच्या सवस्थाई सदां काल तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबां बरो म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भावाताची मगण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतली पजळी देख जावं म्हूण देवा लागीं मागया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या आमच्या दयाळ बापा ॲलन आणि अनिशा आज लग्न संस्कारांत एकवटल्यांत तांकां बावार्थांत तीर कर आनी तुज्यो आज्ञा पाळण सर्गींच्या वाटेन तांकां चलय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमकां सांबाळ पिता सर्वस्वांचे बाबा उपून दिता तुका उन्या वायना सवे आमकां सांबाळ पिता स्वीकार कर बाबा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुज्या दयेन तूं स्वीकार कर स्वीकार कर बाबा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुज्या दयेन तूं स्वीकार बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो सोमारपुंची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा so good परगटुया Jesu तुझे मरण आम्ही समारंभ तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कुडान रग आसा तेला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. पवित्र बाबा मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचले. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या पोरजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पोती पोतिनेच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तस्सो वावाट्यांचो लग्ना संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडिल्ल्या लग्ना संबंदाचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलय. तर ॲलन आनी अनिशा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बाबा, लग्न संस्काराच्या संबंदान आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेका दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेका दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुजे दुवे अनिशाक तुज्या शुभम देण्यांनी भर. पोतिनीचे आनी आवयचे आपले कायदे पळोवन आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ती सोबों. ह्या तुज्या पुता ॲलनाचे तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पोती तो जावं आनी खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांचे तो जतन घेवं. मोगाळा बाबा, तुज्या मुखार लग्ना संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्येची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. मोगाचो गुर्स जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. तिच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज म्हजे आशीर आसा, काळीज म्हजे लालीव आसा. ये जेजू सेवच्याक तुका ये वेगी भुकता बळयेण्यान तुज्या. काळीज म्हजे आशीर आसा, काळीज म्हजे लालीव आसा. ये जेजू सेवच्याक तुका ये वेगी भुकता बळयेण्यान तुज्या. प्रार्थुयां. सर्गीच्या बापा, ॲलन आनी अनिशा तुज्या पुता आनी दुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुज्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या दोनी देण्या पासत तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुज्या लागीं मागता. लग्न संस्कारान एक जाली ही आमची भाव आनी भयण सदां तुका एक कोडलेली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लग्नाचे विशेष आशीर्वाद घेवच्याक आलेन आनी अनिशा तुमचे तकल्यो बागायात. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मूळ. देवाचो एकलो सुपूत सुखान तशें दुखान तुमची खाकूत करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. लग्नाच्या सक्रामेदान मोगाचो बांद शाश्वीत हकले नवऱ्यान जियेवचो संस्कार मधुर सोबीत विस्मीत. लग्नाच्या पवित्र एकवटान दोगांय एकूड जाता. त्रिएक देवाच्या मिस्तेरान दादलो आनी स्त्री वांटो घेतात. रचणार देवान जोडिला ते मनीस मोडिना जावनी. सोमिया जेजूची उतराही तुमचे जिणये करी जाली. वाडा आनी सडा आमी संसार